सद्या काळाचो 16वो शुक्रार पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप। देव ही उतरां उलयलो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो तो। म्हजे घरांतलो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणे करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सेकला पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसले वस्तूचे। तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव। म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो। पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो। सर्वेस्परा, तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना। साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ। 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत। त्या दिसा तुवें कसलेच वावर करचो न्हय, जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान, कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तातूंत आसा तें सर्व रचलें। पूण 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो। त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला। तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवूंक मेळटलें। जिवीशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोट साक्ष सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बायलेची वा ताच्या गाडवाची वा ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका। देवाचें उतर हे कीर्तन सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाक त्यो संतोष दितात। सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट, दोळ्यांक तो उजवाड दिता। सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध, सदांकाल ती तांकता। सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत, सगळे नितीचे। बंगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध बंगाराचे राशी प्रास मोलादीक। मोवा प्रास ते गोड, पोळयेंतले गळतल्या मोवा प्रास गोड। ह्या भयर तुज्या सेवकाक तांचे वयर शिकोण मेळटा, तें पाळतल्यांक व्हड इनाम मेळटा। मातेवा प्रमाणे सुवार्ता, तर आयका तुमी वंप्याचे वपारीचो विवार। जो कोण राज्याविशयांतले उतर आयकता पूण ते मोतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बियाबरी। देवजार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलान तें काडून व्हरता। कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता, ताका सरी करियेत। पूण ताचे थंय पाळां रोंबानातले वरवीं थोडेच काळ तें उरता। उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांगता। जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे भुलयेन तें चिड्डिता आनी फळावीण करता, तो कांट्या जटकुटां मदें पडलेल्या बियाबरी, शेकी
बरे सुवातेर पडलेले बी उतर आयकून मोतींत वरयतल्याक सरी करयेत तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी। देवाचें उतर हे